नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी जाल्या काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठांतल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मुर्तीचे भव्य पद्धतीन अनावरण. तांबडो रस्तो मुळगाव घडलो भिरांकूळ अपघात. 2 दुचाकींची जाली समोरासमोर टक्कर. बार्देसच्या दोगूय दुचाकी चलोवपी तरणाट्यांक आयले आत्ताक मरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचेर पीडब्ल्यूडी अभियंतो उत्तम पार्सेकराचे मौन व्रत. नो कमेंट्स म्हणीत पार्सेकरान टाळ्ळे उलोवप. महाराष्ट्राच्या हद्दीत एलईडी उपकरणांचो नुस्तेमारी. बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात बार्देसांतल्या आमदाराचे 2 ट्रॉलर जप्त. फुडलो तपास सुरू. एसटीपीडीए किरकोळ मार्केटा कुशीकच्या शेतांनी सोडला सिवरेजीचे बुरशे उदक. मार्केटांतल्या विक्रेत्याचेर आयल्या हावळ. आणि हाँगकाँगच्या ताईपो नावाच्या वाठारात एका व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात पेटलो भिरांकूळ उजो. सध्या 128 जाणांक आयले मरण. सुमार 200 लोक आसात बेपत्ता. आता पळयात खबरो विस्तारान. काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठांतल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मुर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले. या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ काम करतले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी शुक्रारा काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठांतल्या श्री रामाच्या 77 फूट उंचायेच्या मुर्तीचे अनावरण जाले. ह्या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हूण पर्तगाळी मठ काम करतले. हो मठ नवे पिळगेक आमचे संस्कृताये कडेन जोडून रावपाक आदर करतलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा, जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं. यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है. इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है. विकसित गोय 2037चे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्याची आध्यात्मिक उदरगत जातली. श्रीरामाची मूर्ती आशिल्लो पर्तगाळी मठ राज्यातले महत्वाचे पर्यटन स्थळ जातले, अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले. आमी पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्णी मठ, अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्धतीत आध्यात्मिक आणि धार्मिक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा
पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भूमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नावात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा। मानातीक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो। ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारताचे धर्मपुत्र। तांच्या फुडारपणाखाला देश व्हड प्रगती करीत आसा अशें विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शुक्रवार तांबडो रस्तो मुळगांव वाठारात 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात रेवोळेचे 2 भुरगे ओमकार फडते आनी तेजस कवठणकर आगताक खलास जाले, जाल्यार एक्टिवा स्कूटरीचेर आशिल्लो हळदणचो दादलो जखमी जाला। हे दोगूय तरणाटे दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। पळयात। दिवचल अस्लोडे ह्या मेन रस्त्याचेर शुक्रारा सांजे एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात बार्देस तालुक्यांतल्या रेवोडे वाठारांतल्या दोगा तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावपाचो पडलो। हो अपघात मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेवोडचे 2 तरणाटे मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान म्हापसाच्या दिकेन वताले। तांबडो रस्तो वाठारांत पावतकीर फुडल्यान वचपी एक्टिवा स्कूटरीक ओवरटेक करतना मोटरसायकली चलोवपी तरणाट्याचो तोल गेलो आनी मोटरसायकल रस्त्याच्या कुशीक वचून पडली। त्या बरोबर मोटरसायकली वयलो तेजस कवठणकर आनी ओंकार फडते हे दोगूय जाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हडल्या पायपाक आपटले। ह्या अपघातात ह्या दोगांय तरणाट्यांक आगताक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार एक्टिवा स्कूटर लेगीत रस्त्याचेर पडून एक्टिवा स्कूटर चलोवपी हळदोणे वाठारांतलो सदानंद साखळकर हो लेगीत ह्या अपघातांत जखमी जाल्लो आसा। ह्या अपघातांत जे तरणाटे बळी पडल्या तांकां दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत हाडले उपरांत थंयसरल्या दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। पुलिसांनी पंचनामो करून आतां ह्यो दोनूय डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMC व्हरपाचे तयारी केल्ली आसा।
जाल्यार ह्या अपघातांत जो एक्टिवा चालक जखमी जाला ताका लेगीत फुडल्या उपचारा खातीर म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाची तयारी केल्ली आसा. ह्या हो अपघात नेमको कसो जालो ते अजून कळूंक ना. दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान PWDचो प्रधान मुख्य अभियंतो आणि एक IAS अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप केलो. ह्या आरोपांचेर PWDचो अभियंतो उत्तम पार्सेकराक पेडणे जाल्ले एके कार्यावळीत पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार तांणी नो कमेंट्स म्हणीत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हें काम आपले चालूच आसले अशें पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली. हे उपरांत आता भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हाका पेडणे गेल्ल्या एका कार्यावळीत पत्रकारांनी पूजान केल्ल्या आरोपांचेर प्रश्न विचारले. नो कमेंट्स म्हणीत तांणी उलोवपाक टाळ्ळें. उपरांत पत्रकारांनी ताका आनीक प्रश्नार प्रश्न करून उजरावन काडलो. पळय तुमचेर आरोप केला, कितें आहा भितर तथ्य? तुमचें नांव येता. नो कमेंट्स. कमेंट्स म्हणजे कित्याक कमेंट्स ना? आरोप जाता ना तुमचे. आरोप जाता तुम्ही अधिकारी कॅश घेतल्यात म्हणून तुम्ही जॉबाक. नो कमेंट म्हणजे काय अशें आसना. म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही. कितें एक्शन घेतले? जर तिने समज त्यांनी खोटे आरोप केले जाल्यार तुम्ही कितें एक्शन घेतल्यात? हय, एक्शन घेतल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर. कितें म्हणटात? पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा. लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणटात तथ्य आसा न्हू. तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? तुम्ही ना भितर त्या प्रकरणान तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार जॉब दिता? तुम्ही डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचे आरोप केले. हा सांगा. उलय उलय. मौन व्रत धारण केलं दिसता तुम्ही. अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू. ऑफिसर येतो व्हडलो मरे क्लास 1. तुमकां अधिकार आसा दिवपाक जॉब काय? तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून कितें फुडें हे करताल्यात? तिचेर एक्शन जातली पूजाचेर करतले आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी. काय तुमकां खंयच्या मंत्र्यान सांगला उलय नाका, प्रतिक्रिया दिनाका म्हणून? तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो? म्हणजे सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळोवया बीन अशें कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे 2 ट्रॉलर जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जप्त केल्ले 2 ट्रॉलर बार्देजांतल्या एका आमदारांच्या मालकीचे आशिल्ल्याचे कळटा. नेमांचे उल्लंघन करून दर्यांत आशिल्ल्या जीवजंतूंक धोकादायक आशिल्ल्या LED उपकरणांचो वापर करून बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करताले. हे कारवाये खातीर आता आंतरराज्य दर्यावेल्या सीमेचे उल्लंघन करपाचो मुद्दो परतून एक फावट मुखार आयला. बोट्यो ज्यो पळय इल्लीगल फिशिंग करताय, ही जी पळय केदार नायकाची बोट म्हणून दवरलेली आहा तेणी महाराष्ट्रान. आता हो गोंयचो MLA हेची बोट दवरप म्हणल्यार तुम्ही चिंताय हो गव्हर्नमेंट कितें चलयतलो. हेजेर सारखे दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंट फेल जाला. बीजेपी गव्हर्नमेंट सारका फेल जालो आहा. एकडे लॉ एंड ऑर्डर ह्यो चोऱ्यो जाताय, वयर जे पळय गांवांत चोरी जाताय, तशेंच आयज दर्यान चोरी जाल्यो, हेकडे कांयच करूंक जायना. जाल्यार महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान धरून ह्यो बोट्यो दाखयल्यो की बरें इल्लीगल फिशिंग दर्यान जाता, LED लायट फिशिंग जाता. हांव डिपार्टमेंटाक डायरेक्टर आहा शर्मिला मोंतेरो आणि आमचो मिनिस्टर नीलकंठ हडळकर फिशरी मिनिस्टर आहा, तेकोडे विचारो करता आणि तेणी आमकां दाखोवचें तेंकां कितें फायन मारला, कितली फायन दवरला. तेंकोडे जावना त्यो बोट्यो म्हयनोभर दवरपाक. जेन्ना आमी कितें इल्लीगल पावसाक थोडे सुंगट मारताय, आमची कुसतात,
जाल्यार हे डिपार्टमेंट ही शर्मिला आणि फिशरी मिनिस्टर आमकां धरून 24 वरां मनीस दवरताय. आयज म्हाका दिसता फिशिंग जेटीर कांयच यांचे रिस्ट्रिक्शन ना अशें दिसून येता. ह्यो बोट्यो LED लायट घालून भायर हुंयसान गेल्यो जेटीर सान वयताय न्हू. जेन्ना जेटीर सान वयता डायरेक्टर म्हणटा की आमी कोस्टल पुलीस आनी डिपार्टमेंटाचे फिशरी मनीस हिंगा हे करपाक आयलो चोवपाक आयलो की कोण जनरेटर घालता वो ना ते. आयज हे जनरेटर लायट्यो ह्यो बोटींचेर येयली केश्यो. हे कितें चलना. आयज MLA ची बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंता MLA जोरी तर लायटी घालता जाल्यार बाकीचे आमचे दुसरे नुस्तेकार केश घालपा. हे CMान हेचेर उत्तर त्या कडेन विचारचें केदार नायका कडेन. हो जो पळय काँग्रेसांसून BJPन गेला त्या कडेन तेणी विचारपाचें. वो तेका तेणे येला आनी लायटी घाल म्हूण सांगले. आमच्या प्रमोद सावंतान तेका सांगला तूं लायट घाल आनी मार म्हूण फिशींग कोर म्हूण. जेन्ना कोर्ट सांगता LED लायट फिशिंग बंद कराय म्हण कोर्टान ऑर्डरूय दिलेली आहा तरी हे लायटिंग चालू आहा जाल्यार हो सरकार कितें करता. डबल इंजिनाचो सरकार कितें करता. STPDA किरकोळ मार्केटा कुशीक उक्त्या सुवातेर घाणयारे उदक सोडटात. ताका लागून मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक त्रास सोंसचो पडटा. घाणयारो वास मारिल्ल्यान मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक नाकार हात धरून गिरायक करचें पडटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान दखल घेवन संबंदिताचेर कारवाय करची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. हे आमगेले फातोर्डा हे आमगेले मार्केटांतूल हे सगळे हिंगा बिझनेस आहा. हिंगा हेणी म्हाका फोन केल्लो हिंगा सिवरेजाचें उदक हिंगा शेतां सोडला म्हूण. आतां हिंगा येवन तर चोयलें जाल्यार हे शेतान चोय थोडें केलां सिवरेज सोडून सारकी. ही सिवरेज म्हळ्यार असली ही टॉयलेटाची सिवरेज. हो गुवाचें उदक हें हिंगा उबें रावपा जायना. हिंगा येता वास. हे मातशें चोवपा जाय हे फातोर्डात हे सिवरेजाचे प्रॉब्लम कितें येत व्हडलें अजून कितें हे सॉल्व जायना. आता हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा हे सिवरेजाक काम करून गेला हे रोडा अंडरग्राउंड हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो आमच्या गोंयच्या CMान कित्याक हेणे करोडांचे पयशे गेल्ले आहा हे काम करपाक. आता हे दुयेंस सगळे आमी हिंगा फातोडेकारांनी हे काडपाचें. म्हाका उडगास आहा मार्केटांतले सगळे लोक जाणाय ते भाशेन हिंगा सांजचे आमचे भुरगे सगळे क्रिकेट खेळटाले आनी हे शेतां आमचे सगळे फातोडेकार रोयताले आनी ही सारकी ड्राय जमीन हे आयज चोय तुमी सिवरेजान आख्खी भरली आहा. हो गुवाचें उदक हे सगळे हिंगा भरलें आहा. हे आमचे फातोर्डा डेव्हलपमेंट हे अजून प्रॉब्लेम सॉल्व कित्याक जायना. आतां हे गुवाचें उदक हे कॉन्ट्रॅक्टर कोणे कॉन्ट्रॅक्ट घेयला तेणी बिंदास मरे हे उदक हिंगा आतां पब्लिका मुखार हे सोडटाय. म्हळ्यार हे कांय पब्लिका व्हॅल्यू ना गोंयकारांक कांय फोणूं गेलें ना हे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तांकां. म्हणजे तुमी गव्हर्मेंटा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट घेयला जबाबदारी घेयल्या हे तुमी खूंय तरी व्हरोन हे उदका फॅसिलिटी तुमी दाखयल्या बट ही फॅसिलिटी हे शेतान सोडपाची. हिंगा आतां आमचो सगळो गोंयकार लोक आमचे ट्युरिस्ट हे मार्केटान येताय हे वासान हे नाकार लेस धरून हे मार्केटान येताय. हे कितें चिंतले गोंया हे आमच्या फातोर्डा केसली घाण गाय म्हूण मरे आनी हे आमचे सगळे मार्केटांतले लोकांचे हिंगा बिझनेस आहा आनी ह्या वासान तर हिंगा लोक तर तेंच्या बिझनेसाक कितें इफेक्ट जालो आनी लोक येयले ना जाल्यार हे आमच्या मार्केटांतले आमचे गोंयकार हे लॉस मरे. हे सगळे हांगा आमच्या मार्केटान हे आमी क्रिकेट खेळटाले हे सगळे आतां हे उदक सोडलेलें आसा घाणीचें टॉयलेटीचें आनी ते सगळे वासान आमकां रावपा जायना आनी आमचे कस्टमर कशे येवपाचे शॉपाचेर. बुधवारा हाँगकाँगच्या ताईपो नांवाच्या वाठारांत एका व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात भिरांकूळ उजो पेटलो. हे भिरांकूळ घडणुकेत आतां मेरेन 128 लोकांक मरण आयलां जाल्यार सुमार 200 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दीत शुक्रारा हे रेस्क्यू ऑपरेशन सोंपलें अशें जाहीर केलां. पळयात. बुधवारा हाँगकाँगाच्या ताईपो नांवाच्या वाठारांत एका व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात भिरांकूळ उजो पेटलो.
हे भिरांकूळ घडणुकेत आता मेरेन 128 लोकांक मरण आयला, जाल्यार सुमार 200 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. हाँगकाँगाच्या उत्तर तायपो वाठारांतल्या निवासी संकुलात बुधवारा भिरांकूळ उजो लागिल्लो. उजो लागसारच्या उणेत उणे 8 इमारतींनी पातळिल्लो. हाँगकाँगात बांदकाम आनी नवनिर्माणात बांबूच्या छप्पराचो व्हड प्रमाणात उपेग जाता आनी हाका लागून हो उजो इतलो बेगीन पातळ्ळो अशें थंयच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. उजो लागिल्ल्या संकुलांतल्या 8 इमारतींनी जायते रहिवासी आडकून पडिल्ले, पूण तांची नेमकी संख्या कळनाशिल्ली. उजो इतलो भयानक आशिल्ल्यान थंयच्या लोकां मदीं व्हड बोवाळ जालो. उजो पालोवपी दळ आनी बचाव पंगड रोखडेच घडणूक थळार पावून इमारतींत आडकून पडिल्ल्या लोकांक भायर काडपाक आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाक वावुरपाक लागले. अधिकाऱ्यांनी मरण आयिल्ल्या लोकांची नांवां अजून मेरेन जाहीर करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोडार कम्युनिदादीन अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. 6 थळाव्या लोकांचो सुमार 57,000 जागो कमी केला, जाल्यार ह्याच वाठारांतल्या 3 जागो वाडयला. तशेंच थळाव्यां फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा. देखून सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही कोडार कम्युनिदाद समिती बरखास्त करची आनी हे विशींचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा. फाटींच आमी एक प्रेस घेवन प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर यांच्यानी कशे पद्दतीन आमची जमनी अफरातफर केली 63/2 ते आमी तुमच्या मुखार सांगलेले. आनी सरकारान हेजेर जाता तितले बेगिनाचे बेगीन कारवाई करची, इन्व्हेस्टिगेशन बसयचे अशी सरकारा कडेन आमी मागणी केल्ली. पूण खंयच अशें जाता आसतना आमकां दिश्टी पडना. आनी ताका लागून सरकारा कडेन आमी परत एकदां मागणी करपाक लागून आनी आमी तेन्ना अशें म्हटलेलें की आनी खुबशे पुरावे आसात की तेणी फक्त 14,000 न्हू तर आनी खुबशे जमनीची अफरातफर हांगा जाल्ली आसा. तितून आमची कश्टकरी जे आमचे लोक आसात, एसटी जे बांधव आसा तेंची जमीन हांगासर कमी जाल्ली आसा. तितून आमचे गुलाबी बाबुराव गावडे जे आसा हेजी 20,000 स्क्वेअर मिटर कमी जाल्ली आसा. तशेंच गोकुळदास दाकू गावडे जो आसा हेजी 10,000 आनीक शंकर मुर्तू सालेलकर हेजी 9,000 आनीक आमचे गोदू तोलियो गांवकर जे आसा हेजी 6,500 स्क्वेअर मिटर कमी जाल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमचो गोविंद मुकुंद सतरकर आसा हेजी एक 6,500 स्क्वेअर मिटर कमी जाल्ली आसा. अशा प्रमाणे खुबशी जमीन तेंच्यांनी आमची कश्टकरी लोकांची कमी केल्ली आसा. आनी तितून आनी एक 2-3 प्लॉट आसा तितून बाबय अनंत गावडे आसा तेजी एरिया खातीर आसा पूण तेच्या प्लॉटाचेर तेजें नांव घातलेलें ना. त्याच प्रमाणे एक उत्तम अनंत गावडे आसा तेजी बीन सेम आसा, तेजे एक 12,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. तितून तेजे प्लॉट आसा बट थंय एरिया आनी तेजें नांवूय मेन्शन केल्लें ना. तितून मागीर शंकर सालेलकर आसा तेजो एक प्लॉटाचेर तशें सेम आसा. अशा पद्दतीन जवळ जवळ 57,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन जी आसा ती आमची हांगासर तेणी कमी केल्ली आसा. पूण हितून आनी एक मजेशीर जी गोष्ट आसा, हितून एक गजानन अनंत गावडे म्हणून जो आसा हेजी एक 8,000 स्क्वेअर मिटर जमीन केल्ली आसा. म्हणजे ती 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन फक्त एकट्याच आमची एसटी मनशाची तेणी वाडिल्ली आसा. अशें एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार 2 जाण सुशांत विष्णू गांवकर, प्रशांत विष्णू गांवकर आनी तिसरो म्हणजे गजानन अनंत गावडे अशे 3 जाणांची एरिया फक्त हांगा आमकां वाडलेली दिसता आनी बाकीच्याची सगळ्यांची जमीन हांगा कमी जाल्ली दिसता. तर हेजेर खंय ना खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशी आमची मागणी आशिल्ली आनी ती मागणीचेर आमी कायम आसा अजुनूय. कोमलदाद आसा पळय न्हू कोडार गांवची, हे कोमलदादचे मेंबर आसा हे प्रशांत विष्णू गांवकर, सुशांत विष्णू गांवकर आनी तेजे पयलीं विष्णू भोमी गांवकर. हे 1989च्यान टील आयज पर्यंत जर डेट तुमी पळयत जाल्यार तेच आसता तेंचे तेच. म्हणजे 3 वर्सां प्रशांत आसा जाल्यार फुडलीं 3 वर्सां सुशांत, मागीर तेच्या फुडलीं वर्सां विष्णू किंवा तेजो काका जो दिलीप फोंडूगांवकर आसा. हे 3 ते 4 जाणां भितरूच हे जाता. तेन्ना आमची सरकारा कडेन, सीएमा कडेन आनी गव्हर्नरा कडेन एक मागणी आसा की सगळ्यात पयलीं ही कमिटी जी आसा ही कमिटी बरखास्त करची. कारण हे कमिटी जो पर्यंत हे आसा तो पर्यंत अशेंच चलतले आनी ते खरें कितें आसा ते भायर काडपाक अशेंच दिवपाचें ना. आनी तेंची दुसरी आनी एक स्ट्रॅटजी आसा ती म्हणजे ते कितें करतात, जो कोण तेंचे विरुद्ध उलयता त्यांची ती कंप्लेन करता डायरेक्ट. आनी ते कंप्लेन करता ते स्वता कंप्लेन केन्नाच करिना, ते कोमुलदाद अंडर कोमुलदाद करता, कोमुलदाद ऑफ कोडार म्हणून. हेजे तांकां फायदो कितें जाता तर एडवोकेट जो आसा हो कोमुलदाद दिता. सो आतां सुद्दां आमी जे आतां हांगासर लोक आसा हांगा उपस्थित आसा पळय न्हू, आयज ना फाल्यां अशें जावपाक शकता की आमचे भितर कोणाचेरूय तो कंप्लेन दिवपाक शकता कोमुलदाद ऑफ कोडाराच्यान. पूण तेजे पयलीं आमी सरकारा कडेन मागता की कमिटी जी आसा ही बरखास्त करची, तेजेर इन्क्वायरी करची आनी परत जर सरकाराक दिसता की ही कमिटी सारकी आसा म्हणून जाल्यार परत दवरची. आमची काय ना, पूण इन्क्वायरी एटलिस्ट इन्क्वायरी करून पळयचें सत्याची बाजू खंयचे वटेन आसा ही सरकारान पळोवपाची आयज गरज आसा अशें आमकां तरी दिसता. इजिदोर फर्नांडीसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर आरजीपीचो मुखेली दादोशी नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तशेंच फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया लेगीत आयकुपाक मेळ्ळ्यो. त्या उपरांत विजय सरदेसायान ह्या बाबतींत आपली भुमिका स्पश्ट केली. आमी हांगा फुटीरांक फायदो करपा खातीर ना. इजिदोर फर्नांडीस हाका फकत प्रशांत नायकाक आदार दिवपा खातीर घेतिल्लो.
ताका तिकेट मेळची ना, ताच्या प्रवेशाचो इतलो परिणाम जातलो अशी आमी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. पळयात. डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना हें क्लियर तकलेन जाता. इजिदोराक आमी घेतलो प्रशांत नायकाक बेनिफीट जावपाक. त्या टायमार हांवें चिंतूंक ना की येदो व्हडलो तेजेर आवाज जातलो. कित्याक म्हाका एक खबर आहा की 90% कॅबिनेट गोंयची डिफेक्टरांचें आहा आनी कोण तेजेर उलयना. विजय सरदेसाय एक फुडिल्ले आमदार मेंबर म्हणून येता आनी कॅन्डिडेट खंयच हात जालो म्हणून सांगना आनी येदो व्हडलो इश्यू जाता. हो इश्यूय कोण करता, जाका त्रास जाता तो करता. आता खूब जाणांक तांचे फिलिंग्स हर्ट जातात, खूब तांचे पार्टीचे स्टँड आहा, इन्क्लुडींग RG और मे बी काँग्रेस. तांचे स्टँडाक हांव मान दिता. दे हॅव अ रायट टू देअर स्टँड एंड आय रिस्पेक्ट देअर स्टँड. बट आवर इंटेंशन ऑफ टेकिंग विजिटर इज टू एन्श्युअर that one of the original revolutionaries of Goa, प्रशांत नाईक म्हणटा तुम्ही सगळ्यांक जाणा आसतले की पयलीं खरे क्रांतिकारी तेन्ना प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन आशिल्ली, भुरग्यां खातीर झगडटाले, खरी क्रांती करून 50% कन्सेशन मेळ्ळी. अशा मनशाक रिप्रेझेंटेशन मेळचें ताचे खातीर आमी हें केल्लें. आमी येदो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो तो चिंतूंक ना आनी आय एम एपॉलॉजेटीक. आय एम सॉरी फॉर नॉट एंटिसिपेटींग दीस टायप ऑफ response, and I will not make my party a platform for defectors. This I am willing to be on record. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.